हाय नमस्कार. जुलै महिनो आयलो म्हणटा आसतना बिकनगटेच्या कार्मेल गुड्यार नवो हुरूप उमजता. ह्या दिसांनी मरी माय हेणेंच पाशार जाल्ल्या बरी हांगाचें वातावरण सोबीत जाता. आंकवारी भितरी सोबागिणी कार्मेलितांचे तुंगेराणी हें गायन सकाळी आनी सांजेर फोंड शेतांत वळती आसता, कारण बेंतिण्याचें फेस्त येवचें आसा. तर आज ह्या नव्या कार्यावळींत तुम्ही मोरयेची बरी बरी सोबीत गितां आयकतल्यात. आनी मोदें मोदें कार्मेल म्हळ्यार कितें, कार्मेलीत कोण, कार्मेल माय म्हळ्यार कोण, बेंतीण म्हळ्यार कितें, ह्या विशयांत ल्हान ल्हान माहिती तुमकां दितलो. तर पळया स्तुती आयचें कांतारांचें आनी नव्या चिंतपाचें कार्यक्रम. तुमकां समेस्तांक स्वागत. हांगासर भोव सोबीत उतरां बरयल्यांत. आंकवारी भितरी सोबागिणी कार्मेलिताची तुंगेराणी मागता हांव तुज्या चरणां लागून. ह्या सोबीत उतरांक बरो एक ताळो आसा. तर पयलें ही उतरां कोणा खातीर बरयल्यांत, कार्मेल माय कोण आनी कार्मेल मायचें फेस्त कित्याक आचरण करता म्हूण समजोवचें पयलें हें गीत आमी दोळे धांपोवन आयकुया. कित्याक हें गीत आयकतना मोरये संगी आमी सरकाराजांत आसचो अनुभव आमकां हर एकल्याक जातलो. तर आयकुया आंकवारी भितरी सोबागिणी. आंकवारी भितरी सोबागिणी कार्मेलिताची तुंगेराणी मागता तुझ्या चरणां लागुनी. तुझे गुडीचे निर्मलकाये पासोनी कर आमच्यो गुडी मुळोनी. निष्कळवंतिके सोमिनी तुझ्या आत्म्याच्या संदीपना पासोनी दी आमच्या आत्म्यातय संदीपण गे सोमिनी. तुझे सुफळे जिणे पासोनी कर आमची जिणी मुनोनी. कृपेवंती गे सोमिनी तुझ्या मायपणाचे वडवे पासोनी दी आदार तुझो कोरोनी. सोलूंच्या कमी समान सांभाळुनी तुझ्या संगता मरणा पासोनी आमच्या मरणाचे काळी हांव तूं आमकां गे सोमिनी. तुझ्या कीर्तिवंता सुख सभा पासोनी दिवा तूं आमकां सरते वेळारी पुरगदर्दी गे सोमिनी. तुका सरकार कुरवार केलेल्या पासोनी लाभशी कर आमकां सोमिनी. अंतिमुक्त खंडीची आमकां मागणे सर्वेस्परा सोम्या तुझे लागी वाडे म्हूण बेसिकस मातेसो कर म्हूण एक वोट क्रिस्तांवांचो विस्तार म्हूण करो बाबा सोमेस्तांतय कर म्हूण सगळं सायराया पाद्यांतय वडे आनी चडे म्हूण इमानदार सायबिणीची. हांवें तुमकां कार्मेल म्हळ्यार कितें म्हूण सांगता म्हूण सांगलें. कार्मेल म्हळ्यार एक गुडो इस्रायलाच्या हैफांत आसा. ह्या गुड्यार कितें जाल्लें म्हूण तुमकां थोड्यांक कळीत आसतलें, पूण
एक ल्हानशें मोटव्यान तुमकां सांगता. सुमार 9व्या शतमानांत जेजू जल्मच्या आदी थंयसर एक राय आशिल्लो आहाब, ताची बायल आशिल्ली राणी जेजेबल. आहाब जुदेव, पूण जेजेबल दुसऱ्या जातीची, दुसऱ्या धर्माची काजर जावन आयिल्ली. ती येतना तिचे सांगाता सुमार एक 450 450 प्रवाद्यांक तिणें इस्रायलाक हाडले. आतां इस्रायलांत आसलेल्या लोकांक कितें जालें म्हळ्यार एका कुशीन आपलो धर्म आसा जुदेव, राई जुदेव, पूण दुसऱ्या वाटेन राणी दुसऱ्या धर्माची. तिणें इस्रायलांत देवळां बांदलीं आनी लोक आतां दोनूय कुशींनी वांटे जालो. जायते जण रायेचोय धर्म पाळटाले, तिचोय धर्म पाळटाले. आनी ह्या वेळार एलिया प्रवादी तांचे मदें येता आनी एक सवाल विचारता. आतां हातूंत नीज देव कोण, हू इज द रियल गॉड, हे समजोवच्याक तो एक टेस्ट दवरया म्हणटा. हे टेस्ट कितें, ह्या टेस्टांत कितें सगळें जाता मुखार आयकुया. ताच्या पयलें एक गीत मोरयेचें आयकून घेवया. ನನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕರವ ನೀ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕರವ ನೀ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀನಮ್ಮ. ಪ್ರಭುವನು ಉದರದಿ ಧರಿಸಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಪ್ರಭುವನು ನಮಗಾಗಿ ನೀಡಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಪ್ರಭುವನು ಉದರದಿ ಧರಿಸಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಪ್ರಭುವನು ನಮಗಾಗಿ ನೀಡಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕರವ ನೀ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕರವ ನೀ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀನಮ್ಮ. ನೀ ಬಳಿಯಲೇ ಇರಲು ನಾ ಕಾಣೆನು ದಿಗಿಲು, ನೀ ಬಳಿಯಲೇ ಇರಲು ನಾ ಕಾಣೆನು ದಿಗಿಲು. ನೀ ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು, ನನ್ನ ಕಾಯುವೆ ಪ್ರತಿ ಹಗಲು ಇರುಳು. ನನ್ನ ಕೊರತೆಗಳ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರಭುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕರವ ನೀ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕರವ ನೀ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀನಮ್ಮ. ನೀ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲು, ನೀ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು. ನೀ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲು, ನೀ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು. ನೀ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನಳು, ನನ್ನ ದೈವಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕಿ ನೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕರವ ನೀ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕರವ ನೀ ಹಿಡಿದು
ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀನಮ್ಮ. एलिया प्रवादी एक इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर. एलिया प्रवादी विषय सांगचे जाल्यार तो राय आहाबाकडे वचून आणि 3 वर्सां राज्यांत दुखोळ पडटा, पावस येवंसना म्हण सांगता आनी थंय जावन तो देंवता. सुमार 3 वर्सां कोणाच्या दिश्टीक पडना. कित्याक म्हळ्यार रायन सर्च वॉरंट दिल्लें, मेळ्ळ्यार ताका जीवशी मारा म्हणून. 3 वर्सां उपरांत परतून येता. परतून येवन तांकां एक चॅलेंज दिता. चॅलेंज कित्याक म्हळ्यार आतां बाल म्हळ्यार बाल देवाचे प्रवादी म्हणून सांगले. बाल म्हळ्यार पावसाचो देव. एलिया म्हणटा आमी कार्मेल गुड्याक या, थंयसर हांव एक वेदी बांदतां, तुमी एक वेदी बांदा, ताचेर हांव एक पाडो दवरतां, तुमी एक पाडो दवरा. पळया तुमच्या देवाक तुमी उलो मारा, तुमचो देव पावसाचो देव, पावस धाडून दी. जर तुमचो देव पावस धाडटा जाल्यार हांव एक्सेप्ट करता, तुमचो देव आसा म्हणून. आनी तांकां खुशी जाता. एका खुशीन राय येता, 450 प्रवादी येतात, लोक येता, आनी एका खुशीन आसा एकलोचो प्रवादी एलिया प्रवादी. हांगासर निजायक एक व्हडलें झूज जाता. कित्याक म्हळ्यार कोण नीज देव गे म्हणलें तांकां प्रूव करूंक जायचें पडटा. आनी त्या वेळार सकाळीं तावन सांजे पर्यंत बाल देवाचे 450 प्रवादी थंयसर बोबाट घालतात, मागणे करतात, गितां गायतात. निमाणें कांय जायनातल्या वेळार आंगाक मारकन घेतात, जाल्यारय सांजे पर्यंत की तेंच जायना. त्या वेळार एलिया प्रवादी सांगता आतां म्हज्या वेदीचेर आसलेल्या त्या पाड्याक, त्या पात्रांक आनी कितें आसा सगळें उदक घालून भिजया, कंप्लीट तें भिजोन वचोन दी. पळया आतां म्हजो देव आयकता गे. आनी तो इतलेंच मागता. आनी मागिल्ल्या वेळार सर्गींत तावन उजो पडोवन थंयसर आसली बली मात्रणी, पाडो मात्रणी सगळी वेदी करपान येता, आसले फातोर करपान येता. थंयसर घाल्लें उदक सयत कितेंच तें उदक आसलें की ना गे म्हणल्या रितीर सगळें नासोन वता. आनी त्या दिसा त्या कार्मेल गुड्यार एलिया म्हणटा सर्वेस्पर नीज देव हांगासर आसा. तर आतां आनी एक अंतर आयकुया. ताचे उपरांत आनी एक गजाल तुमच्या मुखार हांव दवरता. दीनकुवरी सुगुण सुंदरी श्रेष्ठ जननी पाप विनाशिनी भक्त पालकी रोग निवारकी स्वर्ग नायकी भुविराणी भक्त पालकी रोग निवारकी स्वर्ग नायकी भुविराणी. ओ अम्मा, ओ अम्मा, ओ अम्मा मरियम्मा, ओ अम्मा, ओ अम्मा, ओ अम्मा मरियम्मा. हे घडीत 12व्या शतमानाचे. 12व्या शतमानात कितें जालें की म्हळ्यार आमचे पवित्र जागे इस्रायलांतले जावं पुरो जेजू जल्मालो जागो, तो मरण पावलो जागो, कालवार दोंगर ताका फोडांत दवरलो जागो, अशें जेजू कशें चल्ला, कितें उलयला, खंयसर कितें सगळें ताच्या जिवितांत जाल्लें ते जागे आमकां भोव पवित्र. ते सगळे जागे तुर्क रायांनी स्वाधीन केल्ले. आनी ह्या देखून पापसाई बुर्बान दुसरो ताणें आनी दुसऱ्या रायांनी, फ्रांसाचो राय जावं पुरो हेर राय, ताणें चिंतलें आमी ते जागे पाटी हाडूंक जाय, आमचें स्वाधीन करूंक जाय.
देखून तांणी जायत्या लोकांक सोजेरांक मात्र न्हय जायत्या लोकांक तरणाट्यांक स्पेशली सांगलें तुम्ही वसा झूज करया आनी झुजोन तांच्या हातांतले आमचे जागे स्वाधीन करया पाटी काणया अशें 12व्या शतमानांत जायते तरणाटे युरोपांतावन पवित्र जाग्याक आयले इस्रायलाक आयले झूज करूंक तुर्कां सांगाता झूज करून जागे पाटी काणया पूण जालें कितें म्हळ्यार सुमार 200 वर्सांनी 8 क्रुसेड्स जाल्यात म्हळ्यार पवित्र झुजां जाल्यांत ह्याच खातीर पूण हर एक फावटी झुजाक आयिल्ले वेळार युरोपाचे तरणाटे सोलवाले कित्याक तांकां एक ट्रेनिंग नासलें उर्बेन आयिल्ले झुजाचें म्हणून पूण जायते जण तांकां झुजोंक जायनासतना जायते फावटी सोलवाले आनी सोलले उपरांत तांणी चिंतलें आतां आमी फाटीं युरोपाक वचोंक जायना कित्याक म्हळ्यार सोलून आयल्यात म्हण एक लज जाता मागीर दुसरें थंय वचोन कितें करचें म्हूण जाता निमाणें तांणी पळयलो कार्मेल दोंगर थंय एलिया आसलो म्हूण तांकां कळीत आसलें एलिया सांगता दुसरे प्रवादी थंयसर जियेतले म्हूण कळीत आसलें त्या एलियान त्या दोंगरार कितें केल्लें म्हूण तांकां कळीत आसलें देखून ते म्हणाले आमी थंयसर या थंय रावया थंय माटी आसा एलियाची माटी थंय रावया म्हूण ते गेले आनी थंयसर तांणी रावूंक सुरू केलें अशें थंयसर जायते तरणाटे मागण्यांत तांचे जिवीत ते सरताले खाणा जेवणाक कांय कृशी करताले नाजाल्यार भायर सकयल वचोन गुड्या सकयल वचोन मागोवन कितें पण खाताले आनी तांणी गुड्याच्या थळार एक ग्रोट्टो बांदलो कार्मेल मांयक आनी हर एका शनवारा कार्मेल मांय आमची मोगाची मांय ती आमकां सदांच राखता म्हणल्या बरवशान तिच्या लागीं ती सदां काळ मागताले आनी तांणी गायलें शनवाराच्या दिसांनी एक कांतार आसा भोव सोबीत कांतार ते कांतार आतां आमी आयकुया Espes nostra salve, a te clamamus, exules, filii nebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra, et los tuos misericordes oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium postende. O clemens, o plia, lucis Virgo Maria. हांवें तुमकां सांगलें 12व्या शतमानांत थोडे जण कार्मेल दोंगरार वचोन थंयसर मागणे करताले थंयसर जियेताले पूण 13व्या शतमानाच्या अखेरेक येतना थंयसर आनीक विशेश घडीत घडलें कितें म्हळ्यार तुर्कांचे सगळें सैन्य कार्मेल गुड्याक गेलें थंयसर आसलेल्या ह्या मनशांक मटवाशांक तांणी दिवेशी मारले आनी त्या वेळार जिवाच्या आपायान थंय तावन जायते जण त्या गुड्यार आसले धांवले आतां खंय वयचे गेले परतून फाटीं तांच्या गांवाक युरोपाक थंय गेल्या उपरांत खंय रावचें थंयसरी तांकां जागो नासलो खंय रावचें म्हूण कळनासलें ही जिवीत तांणी घेवन जालां ही समर्पीत जिवीत तांणी जीव सुरू केला आतां खंय रावचें कशें म्हण संदर्भ सोदताना फ्रांसिस्कान
तशेंच डॉमिनिकन याजक फ्राद जी येतले त्या पर्यंत तांणी कोवेंतां बांदली आनी कोवेंतांत जिवंक सुरू केलें. आनी आतां आनी एक गजाल हांगासर आसा, कितें म्हळ्यार ह्याच वेळार त्या 12व्या शतमानांत कोवेंतांत सायमन स्टॉक म्हणलो एकलो वडील आसलो. ताच्या कोवेंतांत जायते संदर्भांनी जिवीत मुखार व्हरूंक जायना तसली परिस्थिती आयली, संकश्ट आयले. एकामेका फ्रादी मदें बरें मन नातलें, झगडें जातालें आनी कितें सगळें जातालें. त्या वेळार ताणें चिंतलें आमची कार्मेलीत वर्द भौशा नाश जावन वेता. आनी त्या वेळार ताणें मोरया लागीं मागलें आनी मागण्यांत आसतना दर्शनांत मोरी ताका दिश्टी पडली आनी तिणें तिची बेंतीण दिली. हाका म्हणटात मोरयेन दिल्ली बेंतीण. आमी कार्मेलीत सगळीं न्हेसता पूण बाकीची सगळीं ल्हानशी बेंतीण घालतात. आनी ही बेंतीण मोरयेन दिवन ताका सांगलें हांव तुका सांगात दितां, तुज्या वडदीक हांव रक्षण दितां. मात न्हय जी कोण ही बेंतीण न्हेसतात यमकणाच्या उज्यातावन बाचाव जावचे बरी हांव पुता लागीं विनंती करतां. देखून आज बेंतीणेचें फेस्त म्हळ्यार कार्मेल सायबिणीचें फेस्त आनी आमी सगळीं कार्मेल मायेक मान करता कित्याक तिणें आमकां ही बेंतीण दिवन रक्षण दिलां. तर मरिये मायेक आनी एक सोबीत गीत आमी आयकुया. मरिये मायेक आमी नमन करया. नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ, मानव में जन्मी है मादन्य तू, नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ, मानव में जन्मी है मादन्य तू, नमो हे मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ, नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ, मानव में जन्मी है मादन्य तू, नमो हे मेरी माँ. उदका प्रास निर्मळ, सूर्या प्रास परजळ, माये तुझ्या खालपणाचो, जल्मातावन निस्कळ, सुगंध त्याला परमळ, माये तुझ्या आवयपणाचो. जायत्या संत भक्तांनी मोरयेक पळोवन तांचें आत्मीक जिवीत सोबीत केलां. कार्मेलीत सांत सांतिण्यांनी मोरयेक आपली आवय जावन घेवन तांचें जिवीत भोव सोबीत रितीन ह्या संवसारांत ती जियेल्यां. तर मोरयेक आमी आज मान करतना आमी समजूंक जाय जेजूनच मोरयेक आमकां दिल्ली पळय ही तुजी आवय. आनी त्या देखून आमी मोरये थंय धांवता आनी मोरये आमकां नीज जावन सांगता कितें म्हळ्यार म्हज्या पुतान कितें सांगलां तें तुमी करा, तो कितें सांगता तें तुमी करा. त्या देखून मोरये कडेन वेता आसतना आमी सुकोन पडना, आमी वेता जेजू सरशीं. कित्याक तिचे तितलो जेजूचो मोग केल्लो ह्या संवसारांत कोणीय आसूंक साध्य ना. त्या देखून मोरये आमकां जेजूचो खरो मोग करूंक शिकयता, ध्यानान ताका नियाळूंक शिकयता आनी आत्मीक रितीन वाडोवंक आमचें जिवीत सोबीत करूंक ह्या संवसारांत ती आमकां शिकयता. देखून मोरयेक आमी नामान पटयत आसतना हें निमाणें गीत तुमच्या मुखार आमी सादर करता. हे सगळीं गितां आयचीं गायलेलीं आसात. कार्मेलकुड्याचे कार्मेलीत भाव तांकां हांव उपकार आठयतां, तांची दिनवासण्या पटयतां. तुमकां समेस्तांक कार्मेल मायेचें बरें फेस्त हांव मागतां. बेंतीन आमी नासया, मोरयेक आमी मान करया, क्रिस्त थंय आमी जिवितांत वाडया.
संसार म्हणल्या सागोरांत वैण करताना अनवारा वयर अनवारा जिंग उडयताना तू बावासो किडो काळजान निरास वमताना तुका कोण आसा म्हूण दुस्मान चिडायताना सांग धैर्यान सांग म्हणून आसा एका वय निराधाऱ्यांक आदार दिवची तिची ती सवय दुस्मानाचे माते चिंचलेक तरा पय दिता ती जेजू आमकां दुसरें कितें जाय सांग धैर्यान सांग म्हणून आसा एका वय निराधाऱ्यांक आदार दिवची तिची ती सवय दुस्मानाचे मातेचे लेख तरा पय दिता ती जेजूक आमकां दुसरें कितें जाय भद्रतेचे जिणये सुकताना तारो भोंवती आमकां मेळचो ना कोण मनीस बरो मोगाचे जिणयेक हांगा कांय घडी मेरो भोगताना तुका आनी हें जिवीत पुरो सांग धैर्यान सांग म्हणून आसा एका वय निराधाऱ्यांक आदार दिवची तिची ती सवय दुस्मानाचे मातेचे लेख तरा पय दिता ती जेजूक आमकां दुसरें कितें जाय